बिफोर एडमिशन समज कितेंय जालें कोणी मेलो जाल्यार ताजोय पोस्टमॉर्टम करता तितलोच म्हाका उत्तर जाय. स्पीकर सर, म्हज्या म्हायती प्रमाणे पोस्टमॉर्टम is done only in case of or generally in cases of medico-legal matters. आता काही पॅथॉलॉजिकल केसेस असतात, व्हॉलंटरली काही रिलेटिव्ह सांगतात ताचे पोस्टमॉर्टम जावचे म्हणून, किंवा दोतोराक जर पूर्ण खात्रीन आसात त्याच्या मरणाचे कारण आणि ती मेडिको लिगल केस सुद्धा नसली जाल्यारूय दोतोर पोस्टमॉर्टम करपाक करून घेतात. रिलेटिव्हान सांगल्यार दोतोरांक कितें सुस्पेत दिसलो जाल्यार केले वतात. दिस इज बियॉन्ड इन एडिशन टू मेडिको लिगल केसीस. न्ही स्पीकर सर, ह्या प्रश्नाची उत्पत्तीच ह्या खातीर जाल्या की खंयच्याय पेशंटाक हॉस्पिटलान एडमीट करता, 1-2 दीस उरता तो डॉक्टर ताका ट्रिटमेंट करता. प्रायवेट हॉस्पिटलांनी, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी सगळ्यांनी ट्रिटमेंट करता आनी ट्रिटमेंट करता की सगळे डायग्नोसीस तांकां खबर आसता दोतोरांक, तरी पूण लास्ट मागीर सांगता तांकां पोस्टमॉर्टम करा म्हणून. आनी मेडिकल एथिक्स कितें सांगता की ज्या मनशाचे डायग्नोसीस केली, सिकनेस कितें कॉज आसा तो कळ्ळो, त्या मनशाक जर तो मेलो जाल्यार बिकॉज ऑफ दीस सिकनेस द पर्सन एक्सपायर्ड, त्या मनशान त्या डॉक्टरान ताका सर्टिफिकेट दिवंक जाय. पूण ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक ते रिफ्यूज करता, प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ऑल्सो आनी प्रायवेटी हॉस्पिटल. ह्या खातीर हो प्रश्न जाला. ह्या खातीर तुमी कितें करतले? स्पीकर सर, जर दोतोराची डायग्नोसीस परफेक्ट नसत किंवा ताका डायग्नोसीस परफेक्ट नसत, हांव म्हणना कॉज ऑफ डेथ हेच्या बाबतींत जर दोतोर परफेक्ट नसत तरच MLC नसताना सुद्धा पोस्टमॉर्टम केली वता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता असो जर दोतोर आसा डायग्नोसीस रॉंग आसा जाल्यार तो त्या डेथाक रिस्पॉन्सिबल आसतलो. तो ताका रॉंग मेडिसीन दिता, सारकें डायग्नोसीस करिना, रॉंग मेडिसीन दिला आनी रॉंग मेडिसिना खातीर तो मरता अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. नाजाल्यार ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय त्या मनशाक डेथ सर्टिफिकेट दिवपाक. सर, वक्त सारकी दीत रावली म्हणून मनीस जगत रावतलो अशें आसा. आमी सगळेच केन्ना ना केन्ना तरी वचपाचे आसात, त्यामुळे तो केन्ना तरी बाबडो वयतलोच. वक्त एप्रोप्रिएट सुद्धा जरी दिली तरी ताचो वेळ भरलो की ताका वचचेच पडटा ते. त्यामुळे दोतोराचेर ब्लेम घालून चलना. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर, मेल्लो मनीस ताका सर्टिफिकेट दिवपाक कितें जाल्या त्या दोतोरान दिवचे अशी इन्स्ट्रक्शन तुमी सर्टिफिकेट दिवकूच जाय न्ही. सर्टिफिकेट कोणाक दिवंक ना जाल्यार म्हाका म्हजे कडेन केस आसा. डायग्नोसीस जाली, डायग्नोसीस जावन ताका ट्रिटमेंट दिलो, कॉज ऑफ डेथ ताका दिवपाची, ताका डिस्पोज ऑफ करपाक बरी पडटा. नाजाल्यार ताका सर्टिफिकेट दिवंक जाय आणि कॉजूय तेजेर मेन्शन करूंक जाय. एक्झॅक्टली तें जर दी ताका परत आनी पोस्टमॉर्टमाक धाडूंक जायना. सभापती महोदय, मेल्या वाचून स्वर्ग दिसत नाही अशी एक म्हण आहा. तशें मेल्या वाचून पोस्टमॉर्टम होत नाही ही नवी म्हण आमकां रूढ करची पडटली. म्हाका फक्त इतलेंच म्हणपाचें आहा की सन्माननीय आमदार लहू मामलेदार हांणी जो एक मुद्दो काडला तो म्हत्वाचो आनी तो माननीय आरोग्य मंत्र्याच्या नजरेक हांव हाडपाक सोदतां की मेडिको लिगल केसींत कांय वेळा पोस्टमॉर्टम जाता, पण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट संबंदीत मृताचे जे पळय नातेवाईक आसा हांकां कसो मेळोवचो मोठो प्रॉब्लेम जाता. की फाटीं 2 वर्सां पयलीं एक गजाल जाली की एक केसीक पोस्टमॉर्टम रिपोर्टूच मेळ्ळो ना तांकां आनी मेडिको लिगल केस जाली. निमणें आमकां मदीं कलेक्टराक हाडून ऑन द स्पॉट ताजें हें करून बॉडी ताब्यान दिवची पडली. पण तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ताब्यान घेवपाक सभापती महोदय ताका 1.5-2 वर्सां गेलीं. द फॅक्ट वॉज जी स्टाफ आशिल्ली, जी मृत पावल्ली ती एक्चुअली GMCचीच एक स्टाफ आशिल्ली. म्हणजे इवन तिच्या बाबतींत अशी हलगर्जीपणा जाता. 1.5 वर्सां नंतर आफ्टर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हें करून विजिलन्साक कंप्लेनी करून CMाक कंप्लेनी करून मागीर ताका तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळो. सो हे जी मदीं जे डिले किंवा हें जाता ह्या केसींनी थंय एक ठरावीक प्रोसिजर घालून दिवपा जाय. मदीं कलेक्टर इंटरव्यून जालो जाल्यार वेर इट शूड गो द रिपोर्ट, हू वील इश्यू द रिपोर्ट, ऑल दीस शूड बी क्लॅरिफायड. अशें हाजी तुमी हातून मातशें पळोवचें. आय वील लूक इनटू द मॅटर स्पीकर सर. एकूच ह्या पॉयंट मेडिकल लिगल केसीस
ज्यो येता पोस्टमॉर्टम, इफ दे कुड बी सेंट टू बामोली, कित्याक एक फावट मॉर्ग इन प्लेस आसना. दॅट इज माय सजेशन. मेडिकल लीगल केसीस, पुलीस केसीस, इफ दे आर सेंट टू बामोली फॉर प्रिजर्वेशन इन द मॉर्ग, जाल्यार इल्ली मॉर्ग ऑन प्लेस आसतली. मग रिक्वेस्ट कॅन यू कन्सिडर दोज केसीस टू बी सेंट टू GMC, कित्याक नाल्यार देर इज नो प्लेस. खंयच्या टायमार गेलो मॉर्ग इन प्लेस आसना. मेडिकल लीगल केस मीन्स पुलीस केसीस, ज्यो केसीस आहाय, इफ दोज केसीस आर सेंट टू GMC फॉर प्रिजर्वेशन, बॉडी प्रिजर्वेशन उरलें जाल्यार, नाल्यार थिंग प्लेस काबार जाता आनी थिंग प्लेस सुचना आनी प्रायवेटांक आमकां इंडिविज्युअलांक मेळना प्लेस. ओके. जनरली त्यो हातून GMCनूच येतात. ही वेवस्था हय ज्यो मेडिकल लिगल केसीस आसता त्यो बॉडी क्लेम करना म्हणून त्यो तश्यो उरता आनी ताका लागून मॉर्गांक जागो उरना. अश्यो जो क्लेम करिना बॉडीज, त्यो बॉडीज यू मीन तांकां डिस्पोज करपाक मेळना, डायवर्टेड टू GMC फॉर डिस्पोजल. न्ही, फॉर थंय दवरपाक. ओके. थंय कंपार्टमेंट ल्हान आसा. सी हॉस्पिसियो कंपार्टमेंट ल्हान आसा. ताका लागून हांगा जर दवरपाक जाता त्यो केसी जाल्यार इट विल बी बेटर. These are good suggestions, Speaker sir. Yeah. स्पीकर सर, हांगासर जे फिगर दिल्ले आहा की कितले पोस्टमॉर्टम GMCन आनी हॉस्पिसियोन जाता, हे फकत GMCन किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी मरता तेंचोच रिकॉर्ड दिल्लो आहा काय भायर एक्सिडेंट जावन येवन मरता तांचेय आहा? स्पीकर सर, एक्सिडेंट जावन जे वतात ते GMCन पावतातच न्ही, पोस्टमॉर्टम मागीर केले वता, त्यामुळे तो सगळी फिगर हातून आयिल्ली आसा. स्पीकर एकूच तुमी सांगला, मिनिस्टरान सांगला की म्हापसाय तुमी हे करपाचे आहा पोस्टमॉर्टम, ते केन्ना मेरेन करतले? स्पीकर सर, वी आर इन द प्रोसेस. आमकां इक्विपमेंट्स आर टू बी प्रोक्युअर्ड. वी हॅव रिक्रुटेड द क्वॉलिफायड पर्सन. MD फॉरेन्सिक आमी रिक्रूट केल्लो आसा. इक्विपमेंट्स वी आर प्लेसिंग ऑर्डर. साधारणचो टायम सांग. म्हाका दिसता एक 2 ते 3 म्हयन्यांत थंयसर सुरू जावपाक हो प्रोसिजर जावपाक हरकत ना. फुडलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर, श्री प्रताप सिंग राणे. Question number 10A, sir. इतलो फुडें वचूंक नासलो. उत्तर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाण. स्पीकर सर. So I would like to know, the answer is no vessels are registered by the Captain of Ports Department. So any other department which is under the Captain of Ports registering these vessels? So, reason I am asking this question, we have barges, we have a lot of tourists going in these vessels. Now tomorrow if one of the vessels sinks, somebody has got to see whether the vessels are equipped with life-saving equipment like lifebuoys or rafts, etc. Who is there to supervise this? There are a number of vessels coming up. स्पीकर सर, प्रश्न जो आसलो तो नंबर ऑफ मोटरायज्ड वेसल्स रजिस्टर्ड फॉर पर्सनल यूज विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, फॉर पर्सनल यूज. हांवें उत्तर दिलां की नो वेसल्स आर रजिस्टर्ड फॉर पर्सनल यूज विथ COP. ते म्हणटात ते पॅसेंजर वेसल. आतां ताणें जे विचारलां ते पॅसेंजर वेसल्स, आणि पॅसेंजर वेसल्स आर रजिस्टर्ड विथच. पूण क्वेश्चन आसलो तो फॉर प्रायवेट यूज म्हणून हांवें नो म्हटलां. If there are private vessels, now if I have got a car, I have to register it with the RTO. Similarly, if I buy a boat, do I have to register it if I want to use it for my personal use? Do I have to register it with Captain of Ports? I don't have to register it then with Captain of Ports. I can carry as many passengers as I want. It would be illegal, Speaker, sir. प्रायवेट जर कोणी तरी घेतली आणि पॅसेंजर व्हरपाक वापरतलो जाल्यार इट इज नॉट अलाउड.
It will be passenger vessel. Passenger vessels are required to be registered. No, passenger vessel means private passengers. My family members, my friends, colleagues, I put them in the boat and I take them and sing. Who is going to see? No. I am asking whether such a thing is allowed. When you are asking my question is, such accidents, now recently there are some fishing boats. We have changed perhaps the time limit, etc. The fishing boat sank. We have to call the captain of port of this thing, your Navy's help to pick them out. Now, these are all boats owned by private persons. So similarly, if a boat is owned by somebody, anyone, me or you or anybody in the house or anywhere else, should it not be registered with the captain of ports? Speaker sir, ताणें जी ट्रॉलर म्हटलो पयरची गजाल तो आमचे कडेन रजिस्टर्ड नासता म्हाका दिसता तो इट इज विथ फिशरीज आनी असलो कितें whether it's with fisheries or anybody, captain of ports is an authority. And to check, there should be an authority to check these vessels, whether they are seaworthy, whether they can float, whether they are carrying sufficient life-saving equipment. Yes. Such as lifebuoys. So, if it is not there, please do it. Yes. Speaker sir, आतापर्यंत आमी पॅसेंजर वेसल्साची ह्या बाबतींत आमी काळजी घेता ताची सी वर्दीनेस तो कितले लोड व्हरू शकता मागीर लायफ सेविंग इक्विपमेंट्स ही पॅसेंजर बोटी खातीर आमचो बंधन आसता आनी अकॉर्डिंगली दे आर परमिटेड. ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरांनी जो मुद्दो हाडलो प्रायवेट वेसलाचो अजून पर्यंत कोण प्रायवेट वेसल आमचे कडेन रजिस्टर करपाक आयिल्लो ना म्हाज्या म्हायती प्रमाणे. पण कोण आयलो जाल्यार आमकां ह्या काळजी आमकां घेवची पडटली. आयलो न्हू आसात म्हणून सांगतात म्हाका. Then, in that case, Speaker sir, they did not come for registration. We'll have to keep a watch on them. How you can keep without knowing? कितले प्रायवेट वेसल्स आसात ते कितले म्हाजे इतकेच सांगणे तुमकां अशें एक्सिडेंट जावंक जायना लोकांक व्हरतात तें हांव जाणा घेवन मोडयतात हेवटेन तेवटेन हेच्या खातीर वगैरे वाडला नियंत्रण आसूंक जाय हेचेर. Speaker sir, Honourable Opposition Leader question Vitsal, I only want to bring to clarification of Honourable Minister that these private vessels, some of them are plying, whether they are registered as private or I don't know, but some vessels are plying in the river Mandovi, and I don't know, Forest Department has given them permission to park at the jetty, and they are taking passengers along the crew. There is no proper embankment, disembankment, म्हणजे चढपाक देवपाचें कांयच ना. पॅसेंजरांक ते उदकांतल्यान व्हरोंक सोदता, उदकांतल्यान खंय तरी असलो कितें तरी अपघात जालो तर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? वेदर दॅट वेसल इज रिस्पॉन्सिबल ऑर फाल्यां गोंयच्या नांवार शिगमो घालतले, ट्युरिजमाच्या नांवार शिगमो घालतले, हे जालें आनी तें जालें. हेजेर मातशें मिनिस्टरान लक्ष घालचें, इन्क्वायरी करची की ह्यो वेसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कशें परमिशन दिलें तांच्या गार्डनांतल्यान व्हरपाक. थंय चडपाक देंवपाक काय ना. 500 वेसली आहा, 50 लोक ते व्हरता ते वेसलीन. फाल्यां ते बुडले आणि कितें जालें फाल्यां ट्युरिजमा प्रश्न म्हजो इतलोच की मिनिस्टर चौकशी करून हे बंद करतलो की ना. Speaker sir, I will look into this aspect suggested by honourable member.